करपा नाका. I want to send a clear message to the villages of Kortali, Sankwal, Kelosi. कित म्हणून कित्याक थिंग हो सगलो लोक येता कित म्हणून की आमकां कोणाक त्रास करपा नाका. आमकां सगळें व्होट फुशन घालपा जाय भितर, बट प्रोसिजर फॉलो करूया आनी घालाय तांकां भितर. आयज कितें जातलें, शॉपां भितर घायले, हाल तांगे रेंट कोण फिक्स करता तें आमकां खबर ना. आनी हाल तर तें ऑप्शन जावन हायेस्ट बिडरान तर शॉप येले दुसरे आनी तें तर रेंट तांकां पडले. हांव नको तो लोक बाबा ते एक्सेप्ट करतलो ना एक्सेप्ट करतलो. जेन्ना आमी कोदेलाची आहलोली तेन्ना आमी हो बाजार शिफ्ट करपाक वताले तेन्ना आमकां गव्हर्मेंट ब्युरोक्रेट्सांनी क्लियर सांगलेलें, यू ऑल कॅन शिफ्ट फिश वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, व्हेजिटेबल वेंडर्स, बट नॉट शॉप मीट वेंडर्स. शॉपां कोणाक घालूंक जायना म्हण तुमच्यान, कितें शॉपार रेंट फिक्स जालो ना. शॉप इज डिफरंट आनी शॉप इज डिफरंट. नुस्तेकारां व्हेजिटेबल आनी फ्रूट थिंगा वचून बसले आनी कितें केलें बिजनस, वी हॅव नो इश्यू. आनी शॉपवाल्या पासून तुम्ही भितर गेले जाल्यार आमकां इश्यू ना, पूण तेंगे जात तितू बेगीन पॉलिसी रेडी कराय. पारेकर आमचे बोगले येयले तेन्ना हांव रेस्पेक्ट दिता तेका ना, सद्या तो आमचे मदें तेणें म्हणलेलें आपूण ही पॉलिसी बेगीन रेडी करता म्हण. आनी कितें कारणाक लागून तो ना आयज. आनी आयज तर सरकारान कितली तेंप घेयलो, ओरोस जायन गेलें. पॉलिसी करपाक ओरोस लागता. बाजारांत जर भितर सरोंक जाय जाल्यार बेगीन पॉलिसी करून तांकां भितर घालपाक जाय आसलोली. आमचें कित्याक घालताय पॉलिसी? कोण आमी करना, आमी करता जाल्यार आमची ग्रामसभा घेवन विदीन मंथ टायम आमी पॉलिसी रेडी करपाचें. आमकां कोणाक त्रास करपा नाका. एकूच क्लियर मेसेज, आमकां कोणाक त्रास करपा नाकाय. आमचे सरपंच लोकांक मिसगायड करता की आमकां तुमकां भितर व्हरून धंदो करपाक दिवपा नाका म्हण. आमकां धंदो करपाक दिवपा जावं, आमकां कोणाक आडायन दवरपा नाकाय. आनी आमगे कांय ऑब्जेक्शन ना, पूण पॉलिसी फॉलो अप कराय आनी हो धंदो कराय तुमी, आमकां कांय प्रॉब्लेम जाल्यार तोच लोक बॉम्ब मारतलो. तेका लागून आमकां त्या लोकांक पयले क्लियर केलो जाय, बाबा तुगे हे रेंट, तुगे हे डिपॉझीट चोय, तुका कोंता येता जाल्यार घे, ना जाल्यार बाबा तें आनी दुसरें कोणा मागीर ऑप्शनाक वयतलें. ऑप्शन जाल्यार जरी तर ड्राफ्ट पॉलिसी म्हणल्यार ऑप्शन जाल्यार ऑप्शन कराय. वॉट इज द प्रॉब्लेम? ती म्हणटा आमची सरपंच म्हणटा कोडतली बाजार खंय व्हायट एलिफंट खंय लायक आनी म्हणलो ना तेणें व्हायट एलिफंट जावपा खंय. कांसालेचो बाजार हे कॉम्प्लेक्स बांदलो तें व्हायट एलिफंट. आमगे MLA तें कंप्लीट करपाक सोदना भितर घालपाक. आमगे MLA आमचे पडल्या, तेंय कर. हांव म्हणना आमगे करनाका म्हण, तेवूय कर आनी हांवूय कर. आमगे बाजार व्हायट एलिफंट न्हू, कांसाले बाजार व्हायट एलिफंट, ताका नांव पडलां व्हायट एलिफंट. फाटल्या दिसा ताणें मिटींग घेतल्या बाजारांत आनी अशें करून क्वेश्चन करता की खंयचो पंच सारको आसा काय ना तें सांग. हांवूय तांकां विचारता, बाबा आमी जर सारकी ना न्ही आनी तांगे पंच जर सारके आसात न्ही, कोण सारको आनी सारको आसना हें विचारपाक टायम आसना. तांकां जर दिसता आमी सारकी ना, ताणें वचली कोर्टाक घालनी. हांव चॅलेंज करता तांकां, आमची कितें सारकी ना जाल्यार हो टायम न्ही, हागे सारकी ना तागे सारकें ना, कोण सारको आसना. नो वन इज परफेक्ट. हांगा आमी बसल्या कदेलाचे गांवचो लोकांचो डेव्हलपमेंट करपाक. हो सारको ना तो सारको ना करून हांगा वयर काडप ना. हो पंच सारको ना तो पंच सारको ना, तिगे ग्रुपांतले आसा ते सारके आसात. एक गोश्टी हांगा वयर काडप ना, हो सारको ना. तर हांगा फक्त आमी डेव्हलपमेंटाचेर फोकस दिवप, डेव्हलपमेंट करप.